आणि तुमची बाबतीत तर असं जालें की तुम्ही जबाबदारी घेतली आणि जबाबदारी घेऊन रोखडेच डिफेक्शनाचेर सगळ्यो गजाली पावल्यो. ताज्या पयलीं म्हणटा व्हडलो बोवाळ जालो जेन्ना तुमी तें डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल केलें. सो दीस वॉज वन केस वेर डिफेक्शन जावचे पयलीं डिफेक्शन जातलें हाजेर चड बोवाळ जालो आनी एक्चुअल डिफेक्शन जालें तेन्ना कमी बोवाळ जालो. तेन्ना मागीर वेगळ्याच गजालींचे बोवाळ आयकले लोकांनी. ते मागीर देवाचेर पावलें, देवाच्या शब्दांचेर पावलें, सगळ्याचेर पावलें. पूण डिफेक्शन जावचे पयलीं डिफेक्शन जातलें म्हणून बोवाळ जावन तुमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घाल्लें. आज ते पिटिशनाची हियरींग चालू आसा. दोन प्रश्न. पयले हांव विचारता तें हें की तुमी स्पिकरा मुखार आसात आनी स्पिकर म्हणटा की आपल्याकय जाता तितली बेगीन ही केस काबार करपाक जाय. पूण तुमचे विरुद्ध जे आसा ताणें एक आर्ग्युमेंट घाला की जेन्ना विधानसभेक तुमचे आमदार आसात तेन्ना प्रदेशाध्यक्ष पिटिशन घालपाक शकना. विदाउट गोईंग इन टू द मेरिट्स ऑफ युअर पिटिशन दे आर ट्रायंग टू थ्रो इट आउट ऑन अ टेक्निकॅलिटी. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? एज यू रायटली सेड, जेन्ना जुलयाक बोवाळ जालो, आय मीन बोवाळ न्ही, एक्चुली ते फर्स्ट अटेम्प्ट आनी जुलयाक केल्लो 10 जुलयाक. अटेम्प्ट टू डिफेक्ट. इट वॉज एन अटेम्प्ट टू डिफेक्ट ओनली. आनी आय थिंक म्हाका दिसता तेन्ना आमचे इन्चार्ज दिनेश गुंडूराव आनी आमी सगळ्यांनी मेळून ते डिफ्यूज केल्ले. आफ्टर दॅट आमी जे दोग जाण मेन सस्पेक्ट आशिल्ले तांचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल केल्लें. आय वील नॉट गो इन डिटेल बिकॉज इट मॅटर इज सबज्युडीस. 23 तारखेक ताचें फायनल आर्ग्युमेंट, आय मीन एक आर्ग्युमेंट ऑलरेडी जाला. फायनल आर्ग्युमेंट इज केप्ट ऑन 23rd. पूण एकूच हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की दे हॅव नॉट ऑब्जेक्टेड. आय मीन तांचें ऑब्जेक्शन इज नॉट ऑन वॉट पिटिशन वी हॅव फायल्ड. तांचे प्रायम तांचे दॅट मिन्स दे एक्सेप्ट, दे एडमीट की बाबा जे आमी म्हणला ताणें, तूं सामकें ताणें म्हळें म्हणटा. नो, सो नाव द पॉयंट इज जे पिटिशन आतां आमी जे फायल केल्लें आनी एक डिफेक्शन जालें 2019. 2019 सुद्दां द केस वॉज सिमिलर. आतां एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आय हॅव फायल्ड बिकॉज देर इज एन रुलींग ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आनी 2019 सुद्दां आमचे पार्टी प्रेसिडेंटानूच फायल केल्लें. आनी तेन्ना आमचे कडेन 4 आमदार आशिल्ले. आय मीन आफ्टर 10 वेंट देर वर 4 MLAs who were there. But the ruling, I mean, people who have gone in that party, BJP, तेन्ना the stand was different. So why the problem now? आता कित्याक ऑब्जेक्शन आयलें? I don't know what they... तुजे पिटिशना परस तांकां तुजे कडेन प्रॉब्लेम आहा म्हणून? No, I don't know why they are scared that they are trying to throw the petition out saying MLA asthana why party president is filed. So in 2019 when defection happened, हे argument नाशिल्लो. Very interesting. On that point, let's go to the merit of that argument. And it's a very smart argument की आमदार आसात विधानसभेक. आमदार विधानसभेक आसतना अध्यक्ष कित्याक फायल करता? लिगली, पॉलिटिकली तुम्ही बरें उत्तर दिलें की 2019 हो आर्ग्युमेंट नाशिल्लो, 2022-23 खंयच्यान आयलो काय म्हणून. फेर इनफ. बट लिगली हाऊ आर यू गोइंग टू काउंटर इट? नो, आय थिंक मॅटर इज सबज्युडीस. सो ताजेर आनी हांव चड उलयना, नाल्यार मागीर परत आनी लिगली you want to keep your cards closed. Yeah, 23rd the final argument, आमचे arguments उरल्या. They have filed objection. So let's see what happens on 23rd. Probably after that I will speak. Okay. So सद्याक तुम्ही म्हणतात की पत्ते सामके क्लोज टू द हार्ट. लेट इट. येस, आय कॅन अंडरस्टँड दॅट. बट तुम्ही म्हळें की आमी डिफ्यूज केल्लें सिच्युएशन. अटेम्प्ट टू डिफेक्ट. सो अटेम्प्ट टू डिफेक्ट डिफ्यूज करप आनीक मागीर तो परत तुगेलो तयार जावप आनीक ते अटेम्प्टाचेर एक्चुअल डिफेक्शन जावप. हातूंत भितर तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतात अध्यक्ष म्हणून, काय तुमकां ती काडून आनी कोणाच्या माथ्यार मारपाच्या? सी, एज अ अध्यक्षाच्या नात्यान आय मीन टायम एंड अगेन हांवें मतदारांक आनी वोटर्सांक हांवें माफी मागिल्ली आसा की कित्याक आज आय एम हेडींग गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आनी गोंयच्या जनतेन हे 11 आमदार काँग्रेस पक्षाचे म्हूण निवडून हाडिल्ले. सो हांवें वोटरा कडेन माफी मागिल्ली आसा. बट वॉट हॅपन, आय मीन जे डिफ्युजन आमी तेन्ना केलें ऑन 10th जुलय, मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांनी पळयलें की हे आमदार कशे दिगंबराच्या घरा वताले. देन न्यू पीपल फॉलोड देम गोईंग टू एलेक्स सिक्वेराज हाऊस. सो आय थिंक रेस्ट इज हिस्ट्री, एवरीबडी नोज. आनी अल्टिमेटली दे डीड द डिफेक्शन इन 14th September. ताज्या मजगतीत we tried lot of times convincing them, I mean telling them, because see ultimately you fought on a Congress ticket, you had some ideology. पूण समज जर तुम्ही स्वताच्या स्वार्थाक लागून जर तर लोकांक जर तर तुम्ही धोको दितलो, then party, what can party do in that?